सोनवार जुनाची 8 तारीख 2024 मारयेच्या भोव पवित्र काळजाची परब. मुखेल वड. पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोडूंक आयले. नियाळाक आदार. 1988 वर्साक आर्मेनिया गांवांत भुंयकांप जालो तेन्ना एक आवय आनी तिचो ल्हान भुरगो फातराच्या मोदें पुरून उत्तात. भुकेन भुरगो मरूंक पावलोलो. त्या आवयच्या सगळ्याच वाटांनी फातर आसलेल्या कारणान आपल्या भुरग्याक दूद दिवंक तिचे लागीं घडोना. असल्या वेळार आपल्या बोटाक घांस मारून रगत व्हांवता तें बोट भुरग्याच्या तोंडांत घालतात आनी भुरग्याक जिवो दवरता. आवयच्या मोगाक शीम मेर आसना. ती भेदभाव करिना. भुरग्या सोबें तिचो हुस्को सदांच दिसून येता. आयच्या वाचपांतूय आमकां मारयेचो हुस्को भुरग्या जेजू सोबें दिसून येता. हुस्क्यान बरोवन हांव आनी तुजो बापूय तुका सोडटले हांव. आयज मारयेच्या निश्कळोंक काळजाचो उगडास कोत्ता. मारयेच्या जिवितांत जायते शेगूण आमकां दिसून येता. मारयेचें काळीज निर्मळ कित्याक ती पातकां विणें जियेली. देवाची खुशी समजनासतना पर्यान तिणें ती मांडून घेतली आनी जबाबदारेन पाळली. तिचें काळीज हुस्क्यान भरलोलें. एलिझाबेथीची ती सेवा कोत्ता. खाना गांवांत अडचणीक सांपडलेल्या गोरिबांक आदार कोत्तात. तिचें काळीज काळजीदार कित्याक आपल्या एकल्याच पुताचो झोल तें मरण पर्यान ती जायतें सोंसता आनी सगळें दूख आपल्या काळजांत सांबाळून दवरता. हे सगळे गूण आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक गरज आसा. म्हजो थाराव. मारयेच्या काळजाची स्फूर्ती घेवन जिवंक वावुरतलो.